येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। म्हापशेच्या बस स्टँडाक वापरल्यात पेवर्स, बंद खणीवरी बांधल्यात वंटी, सवाय खाण पोटफुगे। म्हापशेकारांक नाका असलो बस स्टँड, सरकाराक शिटकायला राष्ट्रवादीन। आमदार क्लाफास दायसाच्या समर्थकांनी कुंकळे पालिकेत घातलो बोवाळ। भलायकी केंद्रा खातीर बांदिल्ले बिल्डिंगेचे फुडले कलियाद, नगराध्यक्षाकाय विचारलो जाप, वाडदिसा आदलो वाद, कुंकळची कुजबूज। दाटली काळशी कुपा, कांय कडेन झडयतली पावस, 25 ते 30 डिग्री सेल्सियसाच्या तापमानात सूर्यदेवाचोय आपालिपा। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। भलायकी केंद्रा खातीर बांदिल्ली बिल्डिंग उक्ती करपाची मागणी करीत आमदार क्लाफास दायसाच्या समर्थकांनी कुंकळी पालिकेत वचून बोवाळ घातलो। तशेंच नगराध्यक्ष लक्ष्मण नायकाक जाब विचारलो। खरेपणी ह्या बोवाळा फाटले कारण वेगळेच आसा। क्लाफासाच्या वाडदिसाचो आनी हे घडणुकेचो एकामेकांकडेन संबंध आसा। क्लाफासाच्या वाडदिसा 25वेर ह्या भलायकी केंद्राचे उक्तावण करपाचो प्रस्ताव आसलो, पूण पालिकेन मात ह्या प्रस्तावा कडेन आडनदर केल्ल्यान क्लाफासाचे समर्थक चाळवले आनी कलियाद फोडून ही बिल्डिंग उक्ती केली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हालींच हे बिल्डिंगेची पळोवणी केल्ली। हांगा इमर्जन्सी केअर सेंटराची गरज आसा, पूण ही सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक बाळ्ळे वचचें पडटा। पूण हेल्थ केअर सेंटराचे बाबतींत राजकारण चालू आसा। नगराध्यक्षाक ही बिल्डिंग लॉक करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें क्लाफास म्हणटा। जाल्यार हे कसो पॉलिटिक्स कुंकळ्यांक हेल्था बरें पासून तो पॉलिटिक्स करताले वा कितें करतालो 4 पर्सन हिसार सोदिता ते इलेक्शना टायमार कोण पॉलिटिक्स करते ह्या टायमार न्हू हेल्थ आमकां हेल्थ जाय गरजेचें। हे कितें चल्लां हिंगा म्हाका कुंकळकारांक हिसाब सोदिता हे खंयचो पावर यूज करता आतां खंयचो फोन येता कोणाक इंस्ट्रक्शन चलता हो रिमोट कंट्रोल सीपी आसता 4 पर्सन कोण हें दिना तें दिना म्हूण कितें म्हाका मेळटलें हाल मुगे जालें म्हूण म्हाका मेळटलें कुंकळकारांक वतलें आम केलें अशें आम एफर्ट घेवन कोता हे फायल हें करून हांवें 2 म्हयने काडे आतां हे फॉलो अप करून प्रोसिजर आनी कोण दाखयला सगळें अप टू डेट आसा हिंगा हेल्थाचें। हांव इसाल तेका रायट ना म्हूण थिंगा आनी सिटीनी सीओनी इसाल तेका तुज्यान हें लॉक मारून कोणाच्यान जायना ती म्हणटा आम लॉक मारलो आम कितें दिल म्हणटा ती एम ई कडेन म्युनिसिपल इंजिनियरा कडेन हें इल्लिगल एक बंद मारला आनी हुंच्याच 4 पर्सनाक रायट ना लॉक मारपाक हुंचे बिल्डिंगेक सीओ रायट आसा हेड क्लार्क तांकां रायट आसा कोणाकूय इंडिविज्युअल कोणाकूय 4 पर्सन हांव सरपंच जालो म्हाका रायट ना पंचायती लॉक मारूंक। आतां अकस्मात आमी वायरींग करपाक स्टार्ट केल्यार थिंगा लॉक मारलो आसा 2 दीस जाले गेले आमी विचारलें लॉक मारलें ती म्हणटा आमी लॉक मारना एम ए म्हणटा सीओ म्हणटा सो लॉक मागीर आज सगळे कावन्सिलर आमगेले येयले आनी सीपी विचारून गेले 4 पर्सनाक तो म्हणटा आमी मागीर करतले हाल करतले आरे हो प्रोजेक्ट कोणालो हो म्हगे पर्सन आलो काय ह्या लोकांना पर्सन आलो हे पब्लीक हेल्थाचो एक्ट आनी कुंकळकारांक हेल्थ सेंटर नाका हिंगा हांव विचार सोदिता कुंकळकारांक तुमकां हिंगा नाका एक सीपी लागून तुमी 4 पर्सन लागून पॉलिटिक्स करता हाल दिपाना पोत दिपाना आनी 2 दिसान दिपाना कितें फॉर्मेलिटी 5 दिसान करूं जाता जेन्ना चीफ ऑफिसर जेन्ना इश्यू करता ऑर्डर तेन्ना ती फायनल। फाल्यां समज तेगे बर्थडे दीस जर इनॉग्रेशन करता जाल्यार कसली त्रास जाता 4 पर्सनाक हो कोणा अंडर रिमोट कंट्रोल कोणा हो हे कुंकोलीन स्मार्ट कावन्सील हे पॅनल केला कित्या खातीर जर कुंकळकारा हेल्था जर नाका जाल्यार कोणा जाय तर हे हेल्था खातीर करता हेल्था खातीर हितून पॉलिटिक्स कितें आहा म्हाका सांग पळय हांगा डॉक्टर कांय ना मेळना तुमी जाणा हांगा कितली लायन लागता ते 2-3 वरां हांगा लोकांक बसची पडटा रातचो एकूय डॉक्टर आसना हांगा 8 24/7 हांगा डॉक्टर्स आहा हांगा हेल्थ इज वेल्थ हो 4 पर्सन कोविडा टायमार न्हिदल्लो घरा कडेन हांगा डॉक्टर ममता काकोडकर आनी MLA हांगा कोविड केअर सेंटर सुद्दां ओपन करता आनी ओपोज केला हो असली डटी पॉलिटिक्स हांगा खेळना सांगता पॉलिटिक्साक असली 4 पर्सन येयले कितले आनी गेले कितले असली कोत ना आमकां हे 2 दिसांनी गोश्ट न्हू आनी बड्डेया लागून हें जायना हें आतां कितलीं वर्सां जालीं पेंडींग आहा कितलीं वर्स पेंडींग आहा आमी रेजोल्युशन गेल्यारूय 2 वर्सां जालीं आनी ते आतां कुंकळे MLAन ते फॉलो अप करून ते आतां आमगेले आमी सामकें बोगले हाडलां करपाक आतां आमकां सगळें खबर आहा कुंकळ वुमन डॉक्टर ना चायल्ड डॉक्टर ना 24 वरां डॉक्टर मेळना आमकां सो देखून ते आमकां घडचें म्हूण आमी ते मुखार सल्ले हें करपाक कुंकळकार आनी जेन्ना आमचो आमदार क्लियोपास जाय तो आमचो MLA म्हणून तेच्या अंडर लिडरशीप हें करपा पडटा कित्याक रुलींग गव्हर्मेंट आहा आनी CM येवन गेले हिंगा आनी CMन फूल एश्युरन्स दिला ऑल गो हेड म्हणून आतां लक्ष्मण सर इज नोबडी
टू टेक द कीज तो ताका MLA बरयता तुमची प्रोविजनाची आपणाका चाल मागता काय म्हूण हांव ताका लक्ष्मण सराक चेअरपर्सना विचारपाक सोदता तूं हे हुंची कायद्यान चाय वयल्याय त्यो आमी एक्स चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचे. क्लाफासाच्या समर्थकांनी पालिकेचे मालमत्तेत अतिक्रमण केल्ल्याचे कुंकळेचो नगराध्यक्ष लक्ष्मण नायकान सांगले. मुळावे सुविधा नाशिल्ल्यान ही दुकानां बंद आशिल्ल्याचे तो सांगता. क्लाफासाच्या वाडदिसास ही बिल्डिंग उक्ती करपाची ताकतीक कित्याक असो प्रस्नय तो विचारता. आपूण पुलीस कागाळ करतलो अशें ताणें सांगलें. पावसाळ्यात हांव वयतलें डिसिजन पूण हे आतां हे सगळें बोवाळ मारता पॉलिटिक्स करता काँग्रेसान बी हांव करीत ना. हांव तशें पॉलिटिक्स न्ही कायद्यानी केल्या पॉलिटिक्स आनी बेस कायदे सांगता कितें आतां पळय इतलो जाण ग्रॅज्युएट केला तांकां म्हज्यानी प्रस्ताव फायल करूंक जाता. कंप्लेंट फायल करता. कंप्लेंट फायल करूंक जाता करून ना ते कित्याक ते गांवचे न्ही आसूं न्ही ज्ञानार बरी कळ्ळें तुका त्या ती कडेन बायलंबटी उचलता ती म्हाका सारका हेरावच केलें ताणें हांव जी बसून आशिल्लो आयकत तांणे आनी मागीर म्हणलें ताका तुगे बाबायले चावेचे तुगे बाबायले म्हणून चलता का ही चावी हिंगा वचून जायना म्हणटा ती शिकोवपाक म्हूण म्हाका उदक ना लायट ना फायर ब्रिगेड येना परमिशन ना ताजें व्हॅल्युएशन केलें ना इतलें काम ताजें करपाचें उरलां तें काम करनासतना आमच्यान दिवपाक आतां आनी आसता झडलें म्हणलें मागीर लोक कोणाक ब्लेम करतले इतलें नासतना तुमकां कशें दिलें कावन्सिलाकच ब्लेम करतले करपा ना तर कावन्सिलाकच ब्लेम करतले. पण प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन केल्यार तुमी दिता आनी ते मागीर तर आसतना आमचे गांवचे झगडटात पूण मिटिंगे जाता हांव दिना हे न्हिदून आतां येयल्यार हे तेजे मोगान येयला ते फक्त तांगे लिडराली बर्थडे आसा ती बर्थडे सेलिब्रेट ते दिसा करूंक जाय ते आपूण गेलो म्हण दाखोवपाक आनी काय ते ताणें कांयच हें दाखोवपाक ते 25 तारखेर कितें जाय कितें बरो मुहूर्त आसा ना न्ही एक दीस लेट मेळ जालो कितें जाता काय जावं आमी दिना म्हणला आमी दिता म्हणटा. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. जे सुवातेत बसी धावपाच्यो आसात ते सुवातेत पेवर्स घालून ताका वॉकिंग ट्रॅक करपाचो यत्न चल्ला. राखणे वणात पळयल्यार एखाद्रे बंद खणीचो फील येता. बसींची येरादारी सुरू जाली काय रोखडीच अपघातांची मालिका सुरू जातली. भाजपाचो विकास म्हणटा तो होच खंय? राष्ट्रवादीन म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाच्या कामाच्या दर्ज्यावेल्यान भाजपा सरकाराचेर आरोपांचे फार पेटयले. म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाचें काम चल्लां. 3 कोटी 20 लाखांचो खंय हो प्रकल्प. पूण राष्ट्रवादीचो म्हापशेचो सरचिटणीस संजय बर्डेन ताचें स्कॅनिंग केलां. तो म्हणटा सद्याक राखणे वणत उबी केल्या, पेवर्स घातल्यात, पूण एकूण कामाची पद्दत पळयली जाल्यार कमी भितर सगळें गुठलावपाची यत्न चल्ल्यात. ताचे फुडें वचून तो म्हणटा आमकां म्हापशेकारांक असल्या हलक्या दर्ज्याचो बस स्टँडच नाका. हे विशीं ताणें GSIDCक निवेदनय भेटयलां. पळयात संजय बर्डे कितें सांगपाक सोदता तो. जे आयज BJPच्या सरकारान जर म्हणटा न्हू आमकां तुमी परत परत निवडून हाडात जर म्हणटा जाल्यार म्हापशा शहरांतलें हे फर्स्ट उदाहरण आसा. BJP सरकार कित्याक लागून नाका तो आमकां. तुमचे कडेन सरकार दिल्ली जर आसा, गोंयांत तुमचे कडेन सरकार जर आसा, तुमचे कडेन पयशे जर आसा, आमकां 3.5 कोटी दिवन म्हापशान कित्याक लागून तुमी फटयतात. हे पयशे आमकां तुमचो बस स्टँडूच नाका न्हू. आतां पेवर्स जे आसात न्ही हे कंपाउंडाचे भितर घालपाचे आसतात. हे व्हडले अशे जे आसा न्हू तेजे पेवर्स घालपाचे नासता. वॉकिंग ट्रॅक आसता ताका घालपाचो आसता. हे इंटरलॉक घातलेले आसा. जेन्ना बशी 6 टायराची चलतल्यो हे बशी कितले टन आसता हे RTOक खबर आसा आनी बस ड्रायव्हराक खबर आसा. आनी जर सरकाराक जर हे इंटरलॉक घालून हे आमकां म्हापशेकारांक फटोवपाचें आसा. सपोज हांगा जर एक बस जर उबी केली एक आनी बस जर स्टार्ट जर केली बस जर स्टार्ट जर केली आनी बस स्टार्ट करता आसतना असो प्रॉब्लेम जातलो एका ड्रायव्हर जेन्ना काव मारतलो किंवा स्टेरिंग हालयतलो तेन्ना हे जाग्याच्या जाग्यारूच हे पेवर्स हे हालून वयतले. असले पेवर्स हे बस स्टँडाक घालपाचे नासता. हे आमी सांगपाची गरज ना. साखळी पेडणेचे बस स्टँड लेगीत डिसेंट आसात, पूण म्हापसा सारकिल्ल्या शारांत सामान्य दर्जाचे बस स्टँड दितात. आमकां म्हापशेकारांक तुमी सामकेच गृहीत धरतात काय कितें? बर्डेचो प्रस्न. कावंटर केल्लो आसा. म्हाका खंय तरी दिसता खंय तरी आजरा महाराष्ट्राची स्टेटीन ल्हान गांवांन येयल्लेल्या सारकें आहा न्हू. त्या आजराचो बस स्टँड कसो आसा, निपाणीचो बस स्टँड कसो आसा, महाराष्ट्राचो कर्नाटकाचे ल्हान बस स्टँड जे आसा न्हू त्या प्रमाणे म्हापशान हें काम केल्लेलें आसा. पळोवंक गेले जाल्यार वायपय मतदारसंघान तेंचो बस स्टँड पळयात, कुंकळे वचून पळयात तुमी, पेडणे वचून पळयात. पूण ते गांव सुदारले पूण शहरान आमी आसून आमकां तरी लज दिसता
जेल जी आसता न्हू आगवाद जेल तुम्ही पळयला आसतली त्या प्रमाणे हेंच्यांनी कंपाऊंड वॉल केलेलो आसा तशी फेन्सिंग केलेली आसा ताका तरी हायट ताका खर्च केलेलो आसा खर्च खंय करूंक जाय जे शहराक जे सौंदर्य दिसपाक जाय ब्युटिफूल दिसपाक जाय पूण गेल्यार म्हापशा शहराची परिस्थिती हे आजरा गडिंग्लज महाराष्ट्रान जी ल्हान ल्हान गांवां जी आसा न्हू तेजे कडेन आमची तुलना केलेली आसा आणि बीजेपीच्या सरकारा कडेन आमी गोंयकारा कडेन मागता बीजेपी सरकाराक अशें जर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार तुमी विचार करात गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. गोंयान धिरयोचेर बंदी आसा पूण रेड्यापाड्यांची शिंगाक शिंगा भेटतना हर्राहुर्रा करीत उमेद भागोवपी जायते जाण आसात. तेच कित्याक बाणावलेचो आमदार चर्चिल बाबाकय धिरयो कायदेशीर जाल्ल्यो जाय पूण कायद्यान बंदी आशिल्ल्यान पुलीस येवन त्यो बंद उडयतात. बिरेस्तारामात कुंकळे बाजारात लोकांनी व्हडा उमेदीन फुकटच्यो धिरयो पळयल्यो. आज आमचे फाटल्यान तुम्ही पळयतात ह्यो धिरी ज्यो आसात ह्यो आख्खे गोंयभर जातात आनीक सद्याक गव्हर्मेंटान हेजेर बंदी हाडले कारणान ह्यो धिरयो बंद आसात आनीक ह्यो धिरी जर खंय घातल्यो जाल्यार पुलीस तांकां रोखडे अरेस्ट करता. आज तुमी पळयता कुंकळे भर बाजारांत कश्यो धिरयो जातात ह्यो आमी म्हणटात ह्यो धिरी ज्यो आसात ह्यो जायो लोकांक जाय आसता म्हण आज हांगा ह्या जे धिरी हांगा जाता बाजारांत जाले कडेन आसा ह्यो तुमी आज फाटल्यान दिश्टी पडटा पळया कित्याक हे दोग जाण जे पाडे आसात ते आतां एकमेकां झगडत आसात आनी हेजेर कितलीशी बॅटींग हांगा जाले कडेन आसा कोण जिखतलो काय ना म्हणटरीक असली ह्यो धिरी बाजारांत जावप मेन रोडाचेर हेजे वयल्यान कळटा की लोकांक कितली धिरयांची उमेद आसली. हे जे पाडे असले हांकां दोगांयकच हांगा रस्त्याचेर झगडटा आसा तुमी फाटल्यान पळयले कडेन आसा अजुनूय ते झगडत आसा अजुनूय ते सुटले ना म्हणजे खंय तरी जो धिरयो ज्यो आसा ह्यो कायदेशीर करची म्हूण जे मागतात. इवन जो बाणावलेचे आमदार आसा चर्ची आल्या हेणें मागले कडेन आसा की धिरयो ह्यो लिगल जावच्यो पडत पूण आतां पळोवया येणारो जो काळ येतलो तो धिरयांक परमिशन दितलो काय कितें आनीक गोंयचे लोक जे समस्त लोक आसात जे धिरयांचे मोगी आसात हेंकां ह्यो धिरयो कायदेशीर पळोवपाक मेळटले काय कितें. गोवा 365 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. काळ्या कुपांनी दाटिल्ले मळब आणि काय प्रमाणात पावसाचो शिवर गोंयकार सद्याक इतलीच अपेक्षा करपाक शकतात. चडांत चड 30 जाल्यार उण्यात उणे 25 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जातली. 23 सप्टेंबरा सावन फुडले 5 दीस कमी चड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याचो अदमास. 23, 24, 25, 26 आणि 27 सप्टेंबरा खातीर हवामान बदलाची खाशेली शिटकावणी ना. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जतनाय दवरुया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.